गोंय सरकार मायनिंग प्रश्न सोडोवपाक मोदी सरकाराकडेन खंय फाटलो कितलो तेंपूच उलोवणी करताले. मुख्यमंत्री पर्रीकारान मायन्स मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्रांय बरयल्लीं. असल्यो खबरो मदीं मदीं सीएमओच पद्दतशीर लीक करताले. मात आमदारांनी विधानसभेत विचारल्यार सरकाराच्यो उखलाप्यो जापो. विधानसभा अधिवेशनात 5 आमदारांचे प्रश्न. आमदारांक जाय आशिल्लो केंद्राकडेन पत्रव्यवहार. राणे, रवी, निलकंठ, पाटणेकार आनी क्लेफासान घाल्ले प्रश्न. 5 आमदारांनी मागिल्ल्यो केंद्राकडेन जाल्ल्या पत्रव्यवहाराच्यो कॉपी. एकाय आमदाराक सरकारान विधानसभेत एकूय कॉपी दाखयल्ली ना. 5 आमदारांक सरकाराची एकूच जाप. गोंयांत बेगीन मायनिंग सुरू जावचें म्हूण राज्य सरकार आनी केंद्र सरकारा मदीं संवाद चल्ला. केंद्र सरकाराच्या खण मंत्रालया कडल्यान आनी पीएमओ कडल्यान वेगवेगळीं पत्रां गोंय सरकाराक आयल्यांत. गोंय सरकारान मायनिंग प्रश्न कोर्टात वचून सोडोवचो म्हूण सल्लो आयला म्हणपाची खबर काँग्रेसीनूच लीक केल्ली. सरकार तें अजून मानपाक तयार ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोंयची मायनिंग केस सरळ फाफुडली तरी गोंयचे बीजेपीवाले आनी सरकार कोंबडो झाकूंक पेटल्यात. केंद्राकडच्यान कांयच रिस्पॉन्स येना म्हूण पर्रीकारान मायन्स मंत्री तोमर आनी प्रधानमंत्री मोदीक पत्रां बरयल्लीं आनी मिडिया मेरेन कॉपीय पावयल्ल्यो. त्योय कॉपी आमदारांकडेन पाविल्ल्यो ना. निमाणें मायनिंगूय ना आनी पत्रव्यवहारूय ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.